Apostolanku आपल्या मिसावांक आदार दितले. प्रधान सेवांक पवित्र आत्म्याच्या बळान सेवा दितात आणि आपले याजकी दिक्षेक तयाराय करतात तसले. या खातीर आमच्या मदल्या 5 जण भावांक प्रधान सेवकाच्या मणियारपणाक देवान विंचून काडला. ते जावन आसात भाऊ जीवन डिसोजा, ते जावन आसात बेळा फिरगदीच्या जॉन जीवन डिसोजा हांच्या बेळा फिरगदीच्या जॉन आनी आयरीन डिसोजा हांच्या तेगा भुरग्यां पैकी निमाणो. भाऊ लॉयड डिसोजा मोड्यांत्यार फिरगदीच्या लॉरेन्स आनी रिटा डिसोजा हांच्या तेगा भुरग्यां पैकी निमाणो. भाऊ डेन्झिल रॉड्रिगस नायनाड फिरगदीच्या डेनिस आनी एलिझा रॉड्रिगस हांच्या 6 जाणां भुरग्यां पैकी निमाणो. भाऊ जॉयल मोंतेरो कुलशेखर फिरगजीच्या विक्टर जॉन आनी प्रमिळा मोंतेरो हांच्या 2 भुरग्यां पैकी पयलो. आनी भाऊ आविल सांतमायर शिताडी फिरगजीच्या चार्ल्स आनी आंजेलिन सांतमायर हांच्या 3 जाणां भुरग्यां पैकी निमाणो. आज प्रधान सेवकाचे संस्करणी घेवंक ते तयार जाल्यात. तांचे पासत आनी तांच्या आवय बापय आनी कुटुंबादारां पासत ह्या मिसा वेळार आमी मागया. आतां आमी सर्व उबे रावन प्रवेश गीत गावया.
सेवेच्या स्पिरितान भरून आयल्या भेटोंक सोम्या हे बलिदान बांदावपणाच्या स्वादिकेक वोटान जमल्या वचून तुका घेवंक वरदान जेजू तुझे जेवा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी शांती तुमचे सोवे आसो मोगाच्यानो आमकां एक बागी दीस उदेला संतोष भरीत आमी आसाव हे दळ सुप्रस्तावनांत ह्या आमच्या उमेदवारांची नांवां सांगल्यान कुटुंबाची वळख दिल्या कुटुंबा पासत आनी ह्या उमेदवारां पासत प्रत्येक दरान मागया तिरासणेन हे मेट काडिल्लें फुडल्या जिवितांत खंडीत जावन तांकां फळां बरीत करूंक देवाची कृपा मागया नितळ काळजान हें बलिदान भेटोवच्या खातीर आमची पातकां वळखून घेवया. हांव पातकी आणि तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता मनाची जून तोंडात विचारून वायट दारून आनी बरें सोडून म्हाका जायती पातकां केल्यात म्हजो अपराध म्हजो मोगाट ह्या पासून सदांच सांगपाची बरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो तुमचे खातीर आमच्या सर्वेस्पराक लागीं विनंती करात प्रार्थना करता. सरपदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो.
पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोसो पवित्र एकलोसो ईश्वर एकलोसो परमेश्वर प्रार्थूया. देवा, तुझ्या पवित्र सभेच्या मणियर आणि हेरांची सेवा घेवची नाही, पूण हेरांची सेवा करची म्हणून तुवें शिकयला. प्रधान सेवक जावंक आज विसून काडताय ते तुझे सेवक करण्यांनी सुटसुडीत मणियारपणान दुलोब आनी मागण्यांत तीर जायशें कर म्हण मागता हांव आमच्या सोम्यान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. धर्मदुतांची कृत्यां पुस्तकांतलें वाचप. त्या दिसांनी सिसांचो संको चडत वेतालो आसता ग्रेक भास उलयतल्या आनी इब्रू भास उलयतल्या जुदेवा मदें मानाभेद उठलो. दिसपट्टे सेवेंत आपल्या विद्वींची लक्षा करिनात म्हणून ग्रेक उलयतले जुदेव भाऊ गुणगुणूंक लागले. देखून 12 जण धर्मदुतांनी सिसांची सगळी जमत आपोवन तांचे लागीं म्हळें, आमी देवाचें उतर परगट करचें काम कुशीन लोटून खाणा जेवणाची खबर घेवची सामाळ न्हय. देखून भावांनो, तुमचे मदले लोक मांडटा तसले सांगातास पवित्र आत्म्यान आनी जानवायेन भरलेले 7 जण विंचून काडा. हें काम आमी तांच्या आदीन करता आनी आमी आमचो वेळ मागण्यांत आनी देवाचें उतर परगट करच्या कामांत करशिता. ही आलोचन सगळे जमतेक पसंद जाली आनी तांणी ह्या 7 जाणांक विंचून काडले. भावार्थान आनी पवित्र आत्म्यान भरलेल्या स्तेफानाक, फिलिपाक, फक्रोराक, निकानोराक, तिमोनाक, फार्मेनाक आनी जुदेव धर्माक मतांतर जाल्ल्या अंत्योकाच्या निकलावक हांकां तांणी धर्मदुतां मुखार उबे केले. धर्मदुतांनी पयलें मागणें केलें आनी उपरांत तांचे वयर हात दवरले. देवाचें उतर हें सगळ्या संसारार वचून शुभ वार्ता परगट करा. सगळ्या संसारार वचून शुभ वार्ता परगट करा. सर्वेस्पराक वाखणा सर लोकांनो ताका नावाडा सर चनंगानो. सगळ्या संसारार वचून शुभ वार्ता
बळवंताचो व्हरतो मोग आमचे थंय, सासनाक विश्वासी आमचो हो देव. सगळ्या संसारार वचून शुभ वार्ता प्रगट करा. सगळ्या संसारार वचून शुभ वार्ता प्रगट करा. सांत पावलान तिमोथीक बरयल्या पयल्या पत्रांतले वाचाव. भोव मोगाळ पुता, हेच पोरी सभेचे सेवाक बरे सालीचे आनी उक्त्या मनाचे जायजय. तांणी लेखावत पियोनियाक जावं, दुडवाच्या आशेक जावं लबदल्ले जायनाये. नितळ अंतस्करणान बवार्थाचे गूढ सांबाळून धरतले तसले ते जायजय. तांकां पयलें व्हरून पळयजय, तवळ तांच्या सालीन ते आक्षेपावेन म्हूण कळोन आयल्यार मात तांकां सेवाक म्हूण नेमाक करयेत. एक सेवाकान एकले स्त्रियेचो पोती जायजय. आपलें घरदार आनी आपल्या भुरग्या बाळांक बरेकन सांबाळूंक शकतलो ताणें जायजय. अशें सेवक जावन खरी सेवा करतले आपणाकच एक बरें स्थान आनी जेजू क्रिस्ता विशान धैर्यान उलोवचे हक जोडूंक पावतले. देवाचे उतार हे. Alleluia, 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 alleluia. Bagi tu vevin sun katso, tu so sevak saung ka punso. Alleluia, 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 alleluia. सर्वे स्पोर तुमचे सोबे आसो. तुमचेय सगळे आसो. जुआ प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. त्यावेळी जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, जसो बापान म्हजो मोग केला तसो हांवें तुमचो मोग केला. तुमी म्हज्या मोगांत रावाजय. म्हज्या बापाचे उपादेश पाळन ताच्या मोगांत हांव आसां तशें तुमी म्हजे उपादेश पाळशा जाल्यार म्हज्या मोगांत रावतेल्यात. म्हजो संतोश तुमचे थंय आसोन तुमचो संतोश भरपूर जावचे खातीर ह्यो संगती तुमचे लागीं हांव उलयलां. हो म्हजो उपादेश. हांवें तुमचो मोग केलो तसो तुमी एकामेकाचो मोग करीचय. आपल्या इश्टां बसत आपलो जीव दिवचे प्रास व्हरतो मोग दुसरो ना. हांवें तुमकां फरमायिल्लें तुमी करशात जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट जातल्यात. ह्या फुडां हांव तुमकां साकोर म्हणना, कित्याक साकराक आपलो धनी कितें करता म्हणलें कळीत आसना. पूण हांव तुमकां इश्ट म्हणटां, कित्याक म्हज्या बापा तावन हांवें आयकलें सकड हांवें तुमकां कळीत केलां. तुमी म्हाका विंसून काडूंक ना, हांवें तुमकां विंसून काडल्यात. तुमी बायसन वचोन फळ दिजय, उरचें तसलें फळ दिजय म्हूण हांवें तुमकां नेमल्यात. अशें म्हज्या नांवान बापा लागीं तुमी मागतात तें सगळें तो तुमकां दितलो. हो म्हजो उपादेश. तुमी एकामेकाचो मोग करा. देवाचे उतर.
संस्करणी घेवंक आसच्या भावांक ते ह्या वर्गाक फावो म्हूण सांजोजे सेमिनरीचो रेक्टर मनादीक बाब राजेश रोझारियो बिस्पांक शिफारस करता. देवाच्या आदारार पांत येवन बिस्प तांकां प्रधान सेवकाच्या वर्गाक विंचता. ह्या वेळी आमी संतोषान सोम्याक दिल वाचुया, म्हणलें गीत गावया. तें जाल्लेंच बिस्पाची शिकोवण आमी आयकोवची. प्रधान सेवकांची संस्कारणी घेवंक आसा ते मुखार सरात. जीवन डिसोजा, लॉयड रोहन डिसोजा, डेन्झिल रॉड्रिगस, जोयल मोंतेरो, आविल सांतमायोर, भोवमानादीक बापा, ह्या आमच्या भावांक प्रधान सेवकांची संस्कारणी दी म्हूण पवित्र सभा मागता. प्रधान सेवकांच्या वर्गांत भितर सरोंक ते फावत असले म्हूण तूं जाणाय. क्रिस्ती परजे लागीं विचार करतस आनी तांचे सालीचेर जबाबदारी आसलेल्यांचें मत घेतल्या उपरांत ते फावत असले म्हणून दिसून आयलां. सर्वेस्परा देवाच्या आनी सडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या आदारान प्रधान सेवकाच्या वर्गाक ह्या आमच्या भावांक आमी विंचून काडटा. सोम्याक दिन वाचुया तो बरो, सोम्याक दिन वाचुया तो बरो, सोम्याक दिन वाचुया तो बरो, मोगा परिमिता सोको. जेजू क्रिस्तातय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो आनी प्रत्येक जावन आज प्रधान सेवक जावच्याक सोम्यान विंचून काडलेल्या 5 जण भावानो, देवाक आमी अर्गां दिली. सोम्यान तुमकां विंचला म्हणून समजून घेवन जीवन, लॉयड, जोयल, डेन्झिल आनी आविल कसल्या कामाक आनी कसलें व्यक्तित्व आसा जंय ह्या विशयांत पवित्र पुस्तकांत जयपुरतो उजवाड घाला. धर्मतांची कृत्यां पुस्तकांतावन, तिमोथीक बरयल्ल्या पत्रांतावन आनी तशेंच जुवांच्या वांजेलांतावन जयपुरतें समजूंक आनी तें कार्यान दाखोवंक आमकां सोम्यानंच शिकयलां. सुरवेल्या मागण्यांत तुमी गमन दिलें जाल्यार हांणी हेरांची सेवा घेवची न्हय पूण हेरांची सेवा करची म्हणून हे फुडें सरल्यात. हेरांची सेवा घेवच्याक हेरांचेर दमकणी, तांचेर शोशण, तांचे तोन खायिल्लें चड आनी चड मेळटा गी पळोवंक हो मनोभाव आसचो न्हय. बदलाक हांवें कितें करियेत ह्या म्हज्या भावंडां खातीर, हांवें कितें हांकां आदार दिवयेत असलें सवाल विचारूंक. आनी दुसऱ्यान त्या मागण्यांत 3 तरांचे शेगूण उल्लेख केल्यात. पयलें करणे आनी सुटसुडीत, म्हळ्यार जाल्यारय जाता, गेल्यार गेलो, नातल्यार ना, येता कोण ना, येना कोण ना म्हणचे तसले मनोभाव आसल्यार जायना. करणे आनी सुटसुडीत, मणियारपणान दुलोब, मोगाळ, मायपासी. मणियारपण म्हळ्यार सेवा दिवच्यांत दुलोब म्हळ्यार हांकारी, गरवी, उलोवणें ना, क्रूरपण ना,
हेरांच्या दोळ्यांत तावन दुकां हाडचे तसले सन्निवेश नांत आयिल्ले जाल्यारय जाता तितल्या सोंसणिकायन सोंसून व्हरूंक चड आनी चड दुलोपपण दाखोवंक. आनी तिसऱ्यान मागण्यांत तिरासाण. पवित्र सभेचे मागणें आपूण करता आपूण मागता म्हणून आज बासवणें दिवंक आसा. आनी ही बासवणी दिल्ली ती आजत न्ही आजिगत न्ही, जिणयेच्या अखेरी पर्यंत पाळूंक आसा. देखून आज दिल्लो हो उलो मागण्याक ह्या मागल्लें आमी खंडीत जावन ह्या आमच्या भावांक उपकारा पडटलें. करण्यांनी सुटसुडीत, मणयारपणान दुलोब आनी मागण्यांत तिरासाण. कसल्या कामाक हांकां विसलां हेचें पयलें वसाप धर्मतांच्या कृत्यां पुस्तकांत तांकां विचल्लें मेजाची सेवा करूंक, विधवींक, अनाथांक, दुर्बळ्यांक तांकां जाय पुरतें खाण जेवण वेळा वेळाक दिवच्या खातीर आनी आपोस्तालांनी चड मागणें करच्याक आनी देवाचें उतर परगट करच्याक चड वेळ कुरसूच्याक आडाळतें दवरची आडाळतें करची काबाडदारी तांकां दिवच्याक आनी सुरवल्या पवित्र सभेंत आस्ती बदकाचें आडाळतें दियाकोनांक कसो दिल्लें. थोडे मात इल्लेशे गर्वाक पडून सभे मुखार मुखेली म्हणून जावन थोड्यांनी पयशे थोडे भितर घाल्ले आसात दुबळ्यांचे म्हणलें. ह्या आपुणूच याजक वा बिस्प म्हणले बरी चलल्लेंय आसा. चरित्रां सांगता थोड्या दियाकोनांची गजाल. देखून हरी एक पावटी आमी हें वाचप वाचतना हांकां कसली जबाबदारी दिल्या गी म्हणून समजोवंक जाय. देवाचें उतर परगट करचें कामय हांकां दिलां. प्रत्येक जावन स्टेफान आनी फिलीप ताणें दिल्ले प्रसंग सगळीं चरित्रां साल्वासांवाची सांगून अखेरीक ती सांगल्या उपरांत ते दादोसकाय भोगच्या बदलाक रागान किडकिडोवन फातरांनी लगड काडटा स्टेफानाक. आनी असले सन्निवेश येवंकी साद आसात आनी आमच्या भारतांत कांय असल्यो गजाली उणे नांत. देवाचें उतर दोन दरींच्या तलवारी बरी. थोडे फावटी हेरांक कातरता, थोड्या फावटी आमकांच कातरता, आमकांच कातरता. आनी आमी देखून प्रवचन करतल्यांनी हांवें पयिल्लें तें म्हाकाच लागू करी जाय आनी त्या दळा मात्र उरल्यांक लागू करूंक जाता. देखून आज देवाच्या उतराचोय उल्लेख आसा. हेर सगवार कामां ह्या देवाच्या उतराक लागून आसलीं आसात. ती ताच्या सांगातच आसात, सांगातच वेतात. धाकल्याक प्रसंग दिवचें, देवाच्या उतराचो अर्थ सांगचो, गरिबांक आदार दिवचो, भावार्थ आसलेल्यांचो भावार्थ बळवंत करचो, भावार्थ नातल्यांक क्रिस्तांतय भावार्थ नातलेल्यांक तांच्या काळजांत भावार्थ किर्लो नेवच्याक हें देवाचें उतर प्रसार करचें. कित्याक भावार्थ म्हळ्यार देवाच्या उतराक आमी दिवची जबाब. पूण देवाचें उतर आमी परगट करूंक जाय, सुकाळी आनी आकाळी. तशेंच मागणें लोकां खातीर भेटोवंक, फुडारपण दिवंक, मुखेली जावंक, मागण्याच्या जमत्यांनी पवित्र स्नान दिवंक, लग्न संस्कारांत अधिकृती साक्षी जावंक, तांकां आशिर्वाद दिवंक, मरणा तणीर आसल्ल्यांक जेवणां काण व्हरून दिवंक, वियाटिकूम म्हणटात जेवणां काण क्रिस्त प्रसाद दिवंक आनी मरणाच्या निकेपणाची फुडारपण घेवंक, मुखेलपण घेवंक असलीं कामां, असली सेवा दियाकोनांनी करची आसा. देखून कोणाक ह्या दियाकोनाक खंयच्या फिरगजांक नेमतात ते याजाक हांगासर आसले दिसतात. तुमकां ही एक उडासाक संगत आसा. खली सकड कामां ह्या तरणाट्यांक दिव्येत गी म्हणून कशें विसलें हांकां दियाकोनांक. सुरविल्ल्या पवित्र सभेंत दियाकोनांक विसरलें आपोस्तालांनी न्ही. सुरविल्ल्या पवित्र सभेंत तांकां मुखार हाडून दवरलें लोकान, साद्या लोकांनी. मागणें करन कोण जायत पवित्रत्म्यान बरलोलो, देवाक आनी मनशांक मानवोसो पवित्रत्म्यान बरलोलो आनी जाणवायन बरलोलो कोण जायत, कोण आसा म्हणून ताणींच ती वरवणी केल्ली. आनी ही वरवणी करून ताणीं 7 जाणां विसरलें आनी 7 जाणां मुखार हाडिल्लेंच आपोस्तालांक हे सारके जोगते म्हूण बोगले. पवित्र सभा जेन्ना विंचता सर्व लोक फुडाऱ्यां सांगाता मेळोन, मुखेल्यां सांगाता मेळोन, गवळ्यां सांगाता मेळोन देव थंय काम करता म्हणून आमी पातयेता.
जें कितें ह्या दिसांनी सिनोदाच्या पवित्र सभे विशयांत आमी उलयता तें पयिल्लें हांगासर घडलां. लोकांक पयिल्लें वचून धर्नुतांनी सांगलें असले मनीस आमकां जाय, ह्या कामाक वेंचून काडा तुमी. तांणी पारखोवणी केली, वरोवणी केली, मुखार हाडून दवरलें आनी तांकां थंय दवरल्या उपरांत देवाच्या परजे कडेन विचारल्या उपरांत आनी तांकां तरबेद दितल्यांचें मत घेतल्या उपरांत ते फावत आसले म्हणून आमी बास्तिता वा आमी मानून घेता. फादर रेक्टरान हे उतार सांगलें. चिटी वाचल्या तांच्यो, देवाच्या परजे कडेन विचारलां, विगारां कडेन विचारलां, ते खंयसर मणियारपण चलयतले, मिनिस्ट्री करतले तांचे कडेन विचारलां आनी सक्तांनी प्रमोट करियेत म्हणून आमकां सांगलां. देखून ते अशेंच येवनात, मस्त वरोवणी जाल्या. आनी हांगासर आसल्या पाद्र्यापांनी वरोवणी करन वर्सा एक वर्दी दिल्या आनी मार्क्स कार्ड तांचें कशें आसा, शिकप कशें आसा तें आमकां धाडलां. जें कितें सुरविल्ल्या पवित्र सभेन जाडलें तें आजून जाता. खंयची रीत वापरली, आपोस्तालांनी तांचेर मागणें करन हात दवरले. आजय आमी मागणें करन तांचेर हात दवरता. प्रत्येक जाण बिस्पान आज तांचेर हात दवरचे, बिस्पान तांचेर मागणें करचें, आपोस्तालांच्या जाग्यार रावन. देखून ती रीत आजून पाळता. तुटनातलो हो संप्रदाय, जिवाळ संप्रदाय आमचे मदें आसा, आमकां तें दिसता. कसली मुस्तायकी. तांकां आज स्टॉल असो घालता, दाव्यातावन उजव्याक. हो स्टॉल खंयच्यान पाशार जाता पळया. हो स्टॉल काळजा वयल्यान पाशार जाता. काळीज हांगा आसल्यार, काळीज दुसऱ्या कडेन आसल्यार गुतना, पूण काळीज आसल्यार हो स्टॉल असो पाशार जाता. म्हळ्यार काळजाचें निर्मळपण, पवित्रपण तें सांबाळच्या खातीर देवाची पवित्रताय ताका सावळी घालून कशें दांपून दवरता, थंयसर ताका राखता आनी दलमातीक घालतात तांचे वयर. तें सादारण काम करतना घालच्या एप्रना बरी आसा. मुखार फाटल्यान एकदम लूज आसून, रुंदू हाताळे आसून, कांय कामाक अडकळ जायनातल्या बरी आसा ही मुस्तायकी. आनी देखून कामाक केदाळाय तयाराय म्हणलो गुर्तू वा सेवा करूंक केदाळाय तयार आसा म्हणलो गुर्तू हांगासर ह्या मुस्तायकेंत आमकां दिसता. स्टॉल आनी तांकां घालचें दलमातीक. सुवार्ता प्रसार करचें पुस्तक दितात आज प्रत्येक जावन. तांकां लेक्टर जावन वेंचतानाय, वाचप वाचचो जावन वेंचतानाय तें दिल्लें, पूण आज परत दितात पुस्तक आनी बरीं उतरां सांगतात. जें तूं वाचताय तें सतमान, जें तूं सतमानताय तें शिकय, आनी जें तूं शिकयताय तें तूं पाळ पयलें. देखून हर एकल्या याजकाक आनी दियाकोनाक ताणें वाचलें सतमानूंक, सतमानल्लें शिकोवंक, शिकयल्लें पाळूंक पयली जबाबदारी ताचीच, हेरांची न्ही, ताचीच. आनी तशें आसतना मोगाच्या भावानो, तुमकां इल्ली जबाबदारी याजकांक आनी धर्माच्या जाग्यार आसच्या बिस्पांक सांगात दिवंक, आदार दिवंक तुमकां नेमल्यात आसता. देवाचें उतर प्रसार करूंक, ताची अर्थ सांगूंक, सक्रामेंतांत तुमी वांटो घेवंक तुमकां आसा. देखून हर एक जोगती तयाराय, हर एक सक्रामेंत दिवची रीत कसली, प्रसांग दिवच्यो रिती कसल्यो. हांगा दोग जाण पाद्र्या पायल्यात, प्रसांग दिवचे कश्यो रिती गी म्हणून समजोवंक हांगासर आसात. ती एक मात न्ही ताणें सांगून दिवची. दुसऱ्यो खंयच्यो रिती आसा ती त्योय समजोचे. आमकां त्या दळा हॉमिलेटिक्स करतना ती शिकयली तीच हांव वापरता म्हणून सांगल्यार पावना. नव्यो नव्यो रिती आतांच्या काळाक जावच्यो खंयच्यो रिती आसात त्योय तुमी सोदना करी जाय. पाप साहेब कशें प्रसंग करता, संवसारभर कशें बिस्प आनी याजक प्रसंग करतात, कितलो परिणाम आसा. म्हज्या उतरां की तसलो परिणाम आसा गी विचारलें जाल्यार आमकां खंडीत जावन जाय दर म्हण सोमयाची रुजवात मेळटा. तर सोमी तुमचें मेट काडिल्लें फळादीक करूं, देवान सुरू केल्लें बरें काम तोत्सू पोंताक पावो. आतां बिस्प संस्करणी घेवंक आसा त्या उमेदवारांक सवालांकन तांणी घेवंक आसा ती जबाबदारी तांकां सारकी समजोल्या म्हणलें खात्री करतलो.
भोव मोगाच्या पुतानो, प्रधान सेवकांच्या वर्गांत भितर सरचे आदीं कसले मणयारपण तुमी घेवंक वेतात तें लोकां मुखार वळखून घेवंक गरज आसा. म्हजे हात तुमचेर पाटयतलो तेन्ना तुमकां मेळटलो त्या पवित्र आत्म्या उदेशी. पवित्र सभेचे सेवक संस्करणी घेवची, पवित्र सभेच्या सेवेक संस्करणी घेवची तुमकां खुशी आसा. याजकी वर्गाच्या आदाराक आनी क्रिस्ती परजेच्या आदावाक प्रधान सेवकाच्या वर्गाचे कायदे मोगान आनी कल्तिकायेन पाळूंक तुमकां खुशी आसा. धर्मदूत पावलो सांगता त्या प्रमाणे निर्मळ अंतस्करणांत आनी बवार्थाचो गूट सांबाळून आनी सुवार्ता आनी पवित्र सभेचे परंपरेचे शिकवणे प्रमाणे उतरांनी आनी करण्यांनी तो बवार्थ परगडची तुमकां खुशी आसा. तुमी निर्मळपण मानून घेवंक तयार आसात. तुमचे मन क्रिस्ता सोम्याक दिल्ले कडेन तुमी हो निचेव सर्गींच्या राज्या खातीर देवाच्या आनी मनशांच्या साखरेक सदांच सांबाळूंक तुमकां खुशी आसा. तुमच्या जिविताच्या बेसाक सोंपता तसल्या मागण्याचे मन सांबाळूंक आनी वाडोवंक आनी तुमकां गेल्ल्या कायद्या प्रमाणे पवित्र सभे खातीर आनी अख्ख्या संवसारा खातीर हर दिसा वेगवेगळ्या वरांक नेमलोलो प्रार्थनाचो सेवा धर्म विश्वासीपणान पाळूंक तुमकां खुशी आसा. जेजूच्या कुडी रक्ताची सेवा तुमी वेदीचेर करतल्यात तर ताचे देखी प्रमाणे तुमचें जिवीत सदांच मांडून हाडूंक तुमकां खुशी आसा. देवाची प्रधान सेवकांनी तांचो वावर बिस्पाचे कुशे प्रमाणे विधेयपणान करूंक आसा. देखून आतां विंचतले सेवाक आपल्या बिस्पांक आनी ताच्या जाग्यार येतल्यांक विधेयपणाची बसावणी करतात. म्हाका आनी म्हज्या जाग्यार येतल्यांक मान दितलोय आनी विधेय जातलोय म्हण भास दिताय. वय हांव भास दितां. देवान तुजें सगळें बरें काम सुरू केलां तें तो सुदैव संपूर्णायेक पावो. म्हाका आनी म्हज्या जाग्यार येतल्यांक मान दितलोय आनी विधेय जातलोय म्हूण भास दिताय. वय हांव भास दितां. देवान तुजें सगळें बरें काम सुरू केलां तें तो सुदैव संपूर्णायेक पावो. म्हाका आनी म्हज्या जाग्यार येतल्यांक मान दितलोय आनी विधेय जातलोय म्हूण भास दिताय. वय हांव भास दितां. देवान तुजें सगळें बरें काम सुरू केलां तें तो सुदैव संपूर्णायेक पावो. म्हाका आनी म्हज्या जाग्यार येतल्यांक मान दितलोय आनी विधेय जातलोय म्हूण भास दिताय. वय हांव भास दितां. देवान तुजें सगळें बरें काम सुरू केलां तें तो सुदैव संपूर्णायेक पावो. म्हाका आनी म्हज्या जाग्यार येतल्यांक मान दितलोय आनी विधेय जातलोय म्हूण भास दिताय. वय हांव भास दितां. देवान तुजें सगळें बरें काम सुरू केलां तें तो सुदैव संपूर्णायेक पावो. धर्मदूतांनी विंचलेल्या पवित्र सभेच्या सेवकाचे प्रधान सेवकाचे मणयारपण सोलोवंक देवाचो आदार आनी संत भक्तांची मजत गरज आसा. देखून आमी संत भक्तांची लदीन गावची. आपल्या कलतेपणाचो गुर्त जावन उमेदवार ह्या वेळी वेदी मुखार सरपडतले. आमी सर्व दिंबेर पडचे. प्रितीच्या भावानो आनी भयणीनो,
देवान आमच्या सर पदवेदर बापान ह्या आपल्या सेवकांक प्रधान सेवकाचे मणियारपण घेवंक बोळेपणान वेंचून काडल्यात, तर कनवळ्यान तांचेर आपलो आशिर्वाद घाल आनी आपली कृपा देवय म्हूण त्याच बापा लागीं मागया. सोम्या काकुळकर, क्रिस्ता काकुळकर, सोम्या काकुळकर, भाग्यवंती मोरये देवाचे माये, भाग्यवंत मिंगेली, भाग्यवंत देवदूतानो, भाग्यवंत स्नानिक जुवा, भाग्यवंत जुझे, भाग्यवंत पेद्रू आनी पावलू, भाग्यवंत आंद्रे, भाग्यवंत जुवाव, भाग्यवंत मरी मागदलेना, भाग्यवंत स्टेफाना, भाग्यवंत अंत्योकाच्या इनासा, भाग्यवंत लोरेसा, भाग्यवंत पेरपेतुआ आनी फेलिसिता, भाग्यवंत आग्नेसा, भाग्यवंत ग्रेगोरी, भाग्यवंत आगोस्तिनी, भाग्यवंत आतानाजा, भाग्यवंत बाजिला, भाग्यवंत मोर्तिनी, भाग्यवंत बेनेडिक्ता, भाग्यवंत फ्रांसिस आनी दुमिंगा, भाग्यवंत फ्रांसिस सावेरा, भाग्यवंत जुआंव मरी वियानी, भाग्यवंत सियोनाच्या कात्रीना, भाग्यवंत तेरेजा, भाग्यवंत तोमासा, भाग्यवंत गोंजालो गार्सिया,
Bagevon João Brita, आम्हापासून विनंती कर Bagevon José Vaza, आम्हापासून विनंती कर Bagevon João Paulo II, आम्हापासून विनंती कर Bagevon Sister Alfonsa, आम्हापासून विनंती कर Bagevon Kolkataच्या Teresa, आम्हापासून विनंती कर Bagevon Kursaचे Marie, आम्हापासून विनंती कर देवाच्या सोमेस्त सांता भक्तानो, आम्हापासून विनंती करा प्रसन्न जा निवारंकाये सौम्या सर्व हायटांतली निवारंकाये सौम्या सर्पाहातकांतली निवारंकाये सौम्या ससनाच्या मरणांतली निवारंकाये सौम्या तुझ्या मुनशा वाताराच्या गुटावरवी निवारंकाये सौम्या तुझ्या मरणा आणि पुनर्जीवनपणावरवी निवारंकाये सौम्या पवित्रात्म्याच्या देण्यावरवी निवारंकाये सौम्या आम्ही पातकी तुझे लगी मागता वायकामका तुझे पवित्र सभेक सलय आणि संभाळ म्हूण तुझे लगी मागता वायकामका पाप सैबाक आणि समेस्त वर्गांच्या मुनियाद्यांक तांच्या बेसांत संभाळ म्हूण तुझे लगी मागता वायकामका सर्व लोकांक बरो शांत आणि शांतींत लागीं हाड म्हूण तुझे लगी मागता वायकामका आमकां तुजे सेवेंत घटकर आणि संभाळ म्हूण तुझे लगी मागता वायकामका ह्या विंचलेल्यांक आशीर्वाद दी म्हूण तुझे लगी मागता वायकामका ह्या विंचलेल्यांक आशीर्वाद दी पवित्र कर म्हूण तुझे लगी मागता वायकामका ह्या विंचलेल्यांक आशीर्वाद दी पवित्र कर आणि अभिषेक कर म्हूण तुझे लगी मागता वायकामका जेजू जिव्या देवाच्या पुता तुझे लगी मागता वायकामका क्रिस्ता आयकामका क्रिस्ता आयकामका क्रिस्ता दयेन आयकामका क्रिस्ता दयेन आयकामका सर्वेस्परा देवा आमची मागणी कनवळायन ऐकून घे आमच्या मणियारपणाची अखरणेक तुझ्या बळ्यापणाचो आदार पावसो कर
तुजें पवित्र मणियारपण पाळूंक भेटोवचें म्हणून आमकां दिसलां. तांकां तुज्या आशिर्वादान पवित्र कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. धर्मदूतांनी विंचलेल्या पवित्र सभेच्या सेवकांचे तकलेर हात दवरून मागून तांचेर आनी तांच्या वावरांचेर पवित्र आत्म्याची मजत मागली. आतां बिस्पू विंचलेल्या सेवकांचे तकलेर हात दवरून प्रधान सेवकाच्या वर्गांत तांकां भागीदार करता. आम्ही संस्करणेच्या मागण्यान उबी रावून भक्तीपणी वांटो घेवया. सर्व पदवेदार देवा, तूं आमकां पाव. तुजे तावन सर मान उपजता आनी एक एकल्याक वर्ग आनी जबाबदारी तूंच वांटून दिताय. तूं बदलनाय पूण सक्कड बदलून निवारताय. जेजू क्रिस्त तुजो शब्द, तुजी सक्ती आनी जणवाय ह्या तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं सासणाक तावन तुवें सक्कड जाणवायन मांडून दवरलां आनी त्या त्या काळाक फावो ती देणी वांडताय. तुजी पवित्र सभा म्हणजे तुज्या पुताची गुडार्थ कूड सर्गीच्या तरेतरेच्या देण्यांनी तूं नेटयताय आनी आपणा मदें जोडलेल्या वेगवेगळ्या सांद्यांनी ती घडून हाडताय आनी विचित्र एकवटान तिका बांदून हाडून तुजें मंदीर जावंक ती वाडयताय आनी विस्तारायताय. तुजो मान राखूंक आनी तुजी भक्ती वाडोवंक पवित्र सभेंत तुज्या मणयाऱ्यांचे वर्ग तुवें घडून दवरल्यात. पवित्र स्नानाचें मणयारपण पाळूंक तुवें लेवीच्या पुतांक सुरवातेक आनी पवित्र आत्म्याचे सुचेवणेन तुज्या पुताच्या धर्मदूतांनी आपलो अदीक वेळ अदीकच मागण्याक आनी देवाचें उतर परगटच्या कामाक लावंक आपणाक मेळ्ळें म्हणून आपल्या आदाराक बऱ्या सालीचे 7 मनीस विंचून काडले आनी मागणें करून आनी तांचेर हात पात लावन जेवणाची सेवा त्या विंचलेल्या मनशाचे अधीन केली.
तेच परी आतां सरेस्परा तुका उलो मारून ह्या तुज्या सेवकांक तुजे पवित्र वेदीची सेवा करूंक प्रधान सेवकांच्या मणियारपणाक आमी अर्पिता. तर तांचेर तुजी दयाळ नदर घाल, सरेस्परा पवित्रत्व तांचेर पाटय. ताचे वरवीं आपल्या मणियारपणाचें काम ताणें विश्वासीपणान पाळूंक तुज्या 7 देण्यांचे कृपेची घटाय तांकां मेळो. तांचे सगळे सुगूण वसूं, दंगेपण नासलेलो मोग, पिडेवंतांचो आनी गरिबांचो हुस्को, कायद्यान चलयलो अधिकार, निरापराधी जिविताचें निर्मळपण आनी आत्मीक शिस्त आपल्या निर्मळपणाचे देखीन क्रिस्ती परजेक आपल्या फाटल्यान ओडून व्हरच्याक तांच्याच जिवितांत तुज्या आज्ञाचो परजळ फांकूंक आनी बऱ्या अंतस्करणाची साक्षी दिवन क्रिस्ता सवें थीर आनी घट ते सदांच उरो. हेरांक आपले सेवेक लावंक न्हय पूण आपुणूच दुसऱ्यांची सेवा करूंक आयिल्ल्या तुज्या पुताची ह्या संवसारान देख घेवन ताचे बराबर ते सर्गार रास चलोवंक पावो. आमच्या समिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकवटान एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आतां विंचलेल्या प्रधान ह्या सेवकांचे रिती प्रमाणे मुस्तायकी नेसयतात. दुस्मानाचे पदवे विरोध तुम्ही पोरपर्यंत झुजच्या. जेजू ख्रिस्ताक नेसा. दुस्मानाचे पदवे विरोध तुम्ही पोरपर्यंत झुजच्या. जेजू ख्रिस्ताक नेसा. सुवातेची उर्मा जावं मोचे पायाचे. भावार्थाचे डालीन सुजा बाले उजाचे. तलवार तुमची जावं दैवीक उतर देवाचे. दुस्मानाचे पदवे विरोध तुम्ही पोरपर्यंत झुजच्या. जेजू ख्रिस्ताक नेसा. प्रधान सेवकांचे प्रमुख काम सुवार्ता प्रगट करचे. आतां बिस्पू ह्या सेवकांचे हातीं सुवार्तेचे पुस्तक दिता. क्रिस्ताची सुवार्ता घे, तिचो प्रगटणार तूं आतां जालाय तर तूं वाचताय तें भावार्थान मानून घे. भावार्थान सत मानताय तें दुसऱ्यांक शिकय आनी शिकयताय तें तुज्याच जिवितान पाळून दाखय. क्रिस्ताची सुवार्ता घे, तिचो प्रगटणार तूं आतां जालाय तर तूं वाचताय तें भावार्थान मानून घे. भावार्थान सत मानताय तें दुसऱ्यांक शिकय आनी शिकयताय तें तुज्याच जिवितान पाळून दाखय. क्रिस्ताची सुवार्ता घे, तिचो प्रगटणार तूं आतां जालाय तर तूं वाचताय तें भावार्थान मानून घे. भावार्थान सत मानताय तें दुसऱ्यांक शिकय आनी शिकयताय तें तुज्याच जिवितांत पाळून दाखय. क्रिस्ताची सुवार्ता घे, तिचो प्रगटणार तूं आतां जालाय तर तूं वाचताय तें भावार्थान मानून घे. भावार्थान सत मानताय तें दुसऱ्यांक शिकय आनी शिकयताय तें तुज्याच जिवितान पाळून दाखय. क्रिस्ताची सुवार्ता घे, तिचो प्रगटणार तूं आतां जालाय तर तूं वाचताय तें भावार्थान मानून घे.
बावार्थान सत मानताय तें दुसऱ्यांक शिकय आनी शिकयताय तें तुज्या जिवितान पाळून दाखय. आतां गवळी भांप एकवट आसो आनी माया मोगाचो गुर्तू जावन नव्या प्रधान सेवकांक शांती दिता. शांती दिवन धाडटाय ह्या संवसारांत म्हाका संदेश तुजो प्रसारू करपा दी म्हाका. शांती दिवन धाडटाय ह्या संवसारांत म्हाका संदेश तुजो प्रसारू करपा दी म्हाका. धन दिव्यांचेर केदीं स्वागी नासता तुजे सोम्या शांती दिवन धाडटाय ह्या संवसारांत म्हाका संदेश तुजो प्रसारू करपा दी म्हाका. आतां हरसेंच्या परी मीस मुंदरून वेता. काणिकेचें गीत गावचें काणिको हाडलेल्यांनी काणिकेच्या पुरशावांक मेळचें.
म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जा म्हणून मागात. पवित्र बापा, आमकां देख दिवच्याक सिसांचे पांय दुंकू तुज्या पुताक जाय जालें. आमच्या सेवेची दानां स्विकार कर आनी आमकांच एक आत्मीक बली कशी भेटून कलतेपणाच्या आनी उमेदीच्या आत्म्यान आमी बरो म्हूण मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारांनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व तै जेजू क्रिस्त तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. पवित्र आत्म्याचे संस्करणे उदेशी तुवें तुज्या एकल्याच पुताक नव्या आनी सासणीक खरार असो महायाजक केलो आनी जायती मणियारपणां पवित्र सभेंत आसचे खातीर तुज्या उसार वर्ते येवजणेन तुवें थारायलें. अशें आपणायलेले तुजे परजेक हात दवरणे वरवीं पवित्र मणियारपणाचे वांटेली जावंक जेजू क्रिस्त न्हय फकत रायाळ याजकपणान नेटयता, पूण भावपणाच्या बरेपणान मनशांक विंसून काडटा. तुजे पवित्र परजेक प्रितीमोगान ते चलयतात, तुज्या उतरांत तांकां पोसतात आनी संस्कारा उदेशी घट करतात. हे परी तुका आनी भाव भयणीच्या तारणा खातीर आपलें जिवीत भेटोवन जेजू क्रिस्त स्वरूपकार जावंक ते वावुरतात आनी सदां काळ भावार्थाचे आनी मोगाचे गवाय जातात. देखून सर्वेस्परा सगळ्या दुतां भक्तां सांगाती संतोषान आमी तुजे महिमेचे कीर्तन गायता. बापा, कोरोस तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वखणटा, कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्त तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्र आत्म्याचे सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपजता. उदेंती तावन आसता ते पर्यंत तुका एक निर्मळ भेटवणी करच्याक एक काशा परजातून जमयत आसाय. देखून बापा, कलतेपणी आमी हें मागणें करता. तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमता. तो पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची.
तेच परीं जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक खाराचें रगत, पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचें पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारो उरतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावडता सो गुटू परगटूया. सुम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समारंभता, तुझे पुनर्जीवन होऊन आम्ही परगटा, तुझ्या येण्या सुम्या जेजू आम्ही बापा, आमचे सोडवणे पासो तुज्या पुतान सोंसलेल्या कश्टा मरणाचो, ताच्या अनंतभरीत पुनर्जीवनपणाचो आनी सर्गार चडण्याचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टगा जोडल्या, तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पसताय तांकां ताच्या पवित्रत्म्यान बर आनी जेजू सोवें एक कूड एक ओत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेलें सासणीक दान तूं आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये बो बगेवन हांव कारमरयेच्या, ती सोपती बगेवन झुजेच्या आनी बगेवन दमदुतांच्या आनी वैभवी रक्षकांच्या आनी समेस्त भक्तां सांगाता तुवें विसरून काडलेल्यांच्या दायजान आमकां वांटो मेळो. तांचे विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हण आमी विश्वास धरता. सर्वेस्परा ही संदानाची भली आख्या संवसाराची शांती आनी सडवण संपूर्ण करूं. ह्या संवसारांत वाट सुरू तुजे पवित्र सभेक तुज्या सेवका लियो आमच्या बागेवन बापाच्या आनी पेटर पावल आमच्या गवळी बापाच्या सांगाता समेस्त गवळ्या आनी आज पवित्र सभेचे मनियारी जावंक संस्कारलेल्या ह्या तुज्या सेवाकां आनी सगळ्या संस्कारलेल्या सेवाकां आनी तूं आपणायत आसाय ते सगळे परजे बराबर भावार्थान आनी प्रेतीमोगांत थीर कर. तुझे हुजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कनवळ्या बापा, संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय आमच्या मेल्ल्या भावा भयणीक आनी तुजी इस्तगतींत ह्या संवसारा अंतरलेल्या सुमिस्तांक मैपसान तुज्या रासान घे. थंय आमी तुजी महिमा बघून सासनाक दोशी जातल्या म्हूण आमकां बरवसो आसा. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं ताचे उदेशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दिर्घेवन म्हणया. आमच्या
सर्वेस परासर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. समे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मता म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. समेची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसो. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूळ कर. देवाची शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूळ कर. देवाची शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांक ती सुभागी. जेजू मोच्या काळजात पेटला उजो तुझ्या मोगाचो. उब्या रुपात काळजात येलो वांगड उस्वार सेगीचो. मोग तुजो स्वावी मोवा प्रसरूची जिणेक मोलादी मोवा मोली. मोग तुजो स्वावी मोवा प्रसरूची जिणेक मोलादी मोवा मोली. जेजू मोच्या काळजात पेटला उजो तुझ्या मोगाचो. उंड्या रुपार काळजात येवून वांगड उस्वार सर्गीचो. मोग तुजो स्वादी मोवा प्रसरूची जिणेक मोलादी मोवा मोली. मोग तुजो स्वादी मोवा प्रसरूची जिणेक मोलादी मोवा मोली. मोचे खातीर तूं संवसाराक आयलोय मोच्या पातकां खातीर कुर्सार व्हेलोय. त्यागान मोगान जीव उलो दिलोय मोगाची विता सा
kusarmeloi, tiagan moganci, ulodiloi, moganci vita, satzaloi, Cisu moja kalsan petla, uzo tuja mogaso. Undiarupar kalsan kibu, fankai uswan serginso. Moktus uswadin, moga prasruci, cilin moladi, boa moli. Moktus uswadin, moga prasruci, cilin moladi, boa moli. Asfosorodigum potion करताय उंड्यारूपादिगुण मुक्तांबताय पत्का काळोख तू डावडायताय सर्गी दरवाटो मुक्तो करताय अस्फosorodigum पोषण करताय उंड्यारूपादिगुण मुक्तांबताय पत्का काळोख तू डावडायताय सर्गी दरवाटो मुक्तो करताय जिसू मोजा कालसान पेटला उजो तुझा मोगासो उंड्यारूपार कालसान केबो fankai buswar serginso. Moktus uswadin, moga prasruci, cilin moladi, boa moli. Moktus uswadin, moga prasruci, cilin moladi, boa moli. Cisu moja kalsan petla, uzo tuja mogaso. Undiarupar kalsan kibu, fankai buswar sergiso. Moktus uswadin, moga prasruci, cilin moladi, boa moli. Moktus uswadin, moga prasruci, cilin moladi, boa moli. प्रार्थुया सर्वेस्परा सर्गींच्या कानांनी पिवानान दादोसे झालेले तुझे सेवक तुका महिमा आणि बावडत्यांक सोडवण जोडताना शुभ वर्तमानाचे आणि संस्काराचे आणि प्रितीमोगाचे विश्वासी मणियरी कशे मेळो म्हूण मागता हांव क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. आता पहिले आज संस्कारलेल्या प्रधान याजक या प्रधान सेवकांचेर आशीर्वाद.
आपले पवित्र परजेंत मनशांची सेवा करूंक तुमकां आपयलेलो तो सर्वेस्पर देव समेस्तां खेरीत भाशेन कश्टातल्या आनी गरिबां थंय व्हड उर्बा तुमकां दिवं. तुमकां क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान परगटपाचें काम दिलां तोच तुमकां आदार दिवं अशें ताच्या उतरा प्रमाणे जिवन ताचे खरे आनी उर्बेवन साक्षी तुमी जावं. आनी आपले गुटवांची तुमकां केल्यात तोच आपल्या जेजू क्रिस्ता सारके आनी संवसाराचे एकवटाचे आनी शांतीचे म्हणयारी तुमकां करूं. आनी हांगा एकठांय जाल्ल्या तुम्हा सगळ्यांचेर सरपोद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रोत्मो आशिर्वाद घालूं. वचून या क्रिस्ताच्या शांतीन हांव तुमकां धाडटा. एगडी बोरू बसचें. मोगाचोनो मंगळूर दियेसीजीक 509 दियाकोन देवान आमकां फोवो केल्ल्याक जावन देवाक अर्गा होगळाम स्तुती. नव्यान प्रधान सेवकांचे संस्करणी घेतलेल्या आमच्या भावांक आतां मंगळूर दियेसीजी तर्फेन उल्हासूंक फुडें येतात मनादीक बाप जॉन्सन सिक्वेरा प्रिंसिपल लुड्स सेंट्रल स्कूल बिजय. आमच्या दियेसीचो गवळी बाप अदीक मनादीक दोतोर पीटर पाउल्सस बापानो, विगार जराल बापानो, सेमिनेरचो रेक्टर बापानो, जमलेल्या याजक बाबानो, धार्मीक भाऊ भयणीनो, नव्या दियोकोनो आनी तांच्या कुटुंबादारांनो, तुमकां सर्वांक देव बरी सांज तशेंच ह्या संभ्रमाचे परबे पाठयता. आयचो दीस आमच्या मंगळूर दियेसीजीक एक अविस्मरणीय दिवस. आमच्या स्थळी पोवीस सभेन क्रिस्ताच्या पावलांनी चलून ताच्या मिसावांत वांटिली जावच्याक सोम्यान विंचलेल्या 5 तरणाट्या भाऊ दियोकोनाची दिक्षा घेवन प्रधान सेवक जावन आयते जाल्यात. सेवा घेवंक न्ही बघा सेवा दिवंक ह्या संवसारी आयलेल्या सेवकाचो सेवक जेजू क्रिस्ताच्या जिन्य प्रेरणान ह्या नव्या दियोकोन भावांनी देवाचे उतर आल्तरीची तशेंच देवाच्या परजेची सेवा करच्याक तांकां ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी आमच्या गवळी बापांनी तांच्या तकलेर हात दवरून सुवार्तेचो पुस्तक दिवन आनी शांतीची वेंग दिवन तांकां प्रधान सेवकाच्या मेळांत भरती केला. ह्या संदर्भी ह्या नव्या दियोकोन भावांक तुमच्या सर्वांच्या तर्फेन हांव हार्दिक उल्हास पटयतां आनी तांच्या मिसावांक मागण्याचो आदार बसयतां. दियोकोनाच्या कुटुंबाची मोठ्यान वळख दिता आसतना दियोकोना बराबर ताच्या कुटुंबाच्या लक्षिल्या सणांनी मात्र उबे रावचें. दियोकोन अविल सांतुमायर कार्मेल सायबिणीक समर्पिल्ल्या शिताडी फिरगजीच्या मानेस्त चार्ल्स सांतुमायर आनी आंजेलिन क्रास्ता हांच्या 3 जाणां भुरग्यां पैकी निमाणो. हाका अनिशा आनी आशा नांवाची 2 भयण्यो आसात. दियोकोन अविलान आपणाची BSW शिकप पुत्तूर सा फिलोमेना कॉलेजीन तशेंच रिजन्सीची सेवा गवळी केंद्र बज्जोडी हांगासर दिलेली आसा. गायन करच्यान लेखना बरोवच्यान उत्साहीत आमचो दियोकोनो इजाया प्रवादीच्या ग्रंथ 40 अध्याय आनी 10व्या वळींत भिये नाका कित्याक हांव तुजे सवे आसा म्हळ्यार देवाच्या उतराचेर बावट आनी बरवस दवरून ताचे मिसांव आरंभ करूंक तो फुडें सरला. दियोकोन अविल तुज्या सुमधुर ताळ्यान तशेंच लिखणेन बरवस सांडून जियेतल्या परजेक देवाचें खरें हजरपण पासारूंक
तुका साध्य जावं दी. हें जावन आसा मागणें आम्हा सर्वांचें तुमचे पासून अभिनंदन तुमकां. दियाकोन डेन्सिल रोड्रिगस San Francis Assisiक समर्पिल्ल्या नायनाड फिर्गजीच्या मानेस्त डेनिस रोड्रिगस तशेंच एलिसा रोड्रिगस हांच्या 6 जाणां भुरग्यां पैकी निमाणो. हाका सुनील, सुजन आनी प्रवीण नांवाचे तेग भाव तशेंच बेतनी मेळाची धर्म भयण सुनीता प्रिया रोड्रिगस आनी सुशांती सुप्रिया नांवाची दोगी भयण्यो आसात. दियाकोन डेन्झिलान BSW पदवी शिकाप पुत्तूर सान फिलोमिना कॉलेजीन आनी रिजन्सची सेवा दुखी सेबिडजी फिर्गस बेळा हांगासर दिलेली आसा. गायन, नृत्य, ड्रॉइंग तशेंच रांदच्या वावरांत हुशार असो दियाकोन डेन्झिल कुरिंदकारांक बरयलें पयलें पत्र 16वो अध्याय 14वी वळ. तुमी करता तें सगळें मोगान करा म्हळ्यार देवाच्या उतराचेर आपणाचो मिसां वावर आराम करूंक आयतो जाला. दियाकोन डेन्झिल देवान तुमकां दिल्ल्या तालिंता मुखांत्र सुम्याच्या शेतांत तुमचो वावर जावं तो ल्हान वा व्हड सदांच तुमकां आपल्या सेवेक आपयलेल्या देवाच्या मोगातावन प्रेरीत जावं दी. हें जावन आसा आमचें मागणें तुमचे पासून अभिनंदन तुमकां. दियाकोन जीवन डिसोजा दुखी सैबिणीक समर्पिल्ल्या बेळा फिर्गजीच्या मानेस्त जॉन डिसोजा आनी मानेस्तीन आयरीन डिसोजा हांच्या तेगां जाणां भुरग्यां पैकी दुसरो. हाका जस्टीन डिसोजा नांवाचो जवळो भाव आनी अक्षता नांवाची एक भयण आसा. दियाकोन जीवनान BSW शिकाप पुत्तूर सान फिलोमिना कॉलेजीन आनी रिजन्सची सेवा सांत आंतोनी इगर्ज नारावी हांगासर दिलेली आसा. लेखन बरोवच्यान, गितां घडच्यान, संगीत तशेंच डान्स करच्यान निपुण आसो दियाकोन जीवन सांजुआंवची सुवार्ता 10वो अध्याय 10वी वळ. हांव आयलां तांकां जिवीत मेळो म्हणल्यार सुम्याच्या उतरांच्या बुन्यादीचेर आपणाचो गवळीक वावर आरंभ करूंक फुडें सरला. दियाकोन जीवन देवान तुका फावो केल्ल्या विस्नार तालिंता मुखांत्र खंयसर तूं वावर करताय थंयसर सुम्येचें जिवीत क्रिस्ती परजे परगट करचें एक बळवंत हातेर तूं जा. हें जावन आसा मागणें आम्हा सर्वांचें तुमचे पासून अभिनंदन तुमकां. दियाकोन जॉयल मोंतेरो भगेवन कुर्साक समर्पण दिल्ल्या कोर्डेल फिर्गजीच्या मानेस्त विक्टर जॉन मोंतेरो आनी मानेस्तीन प्रमिळा मोंतेरो हांच्या 2 जाणां चरक्यां पैकी एकलो. हाका जेनिसन नांवाचो एक भाव आसा. आपणाचें BSW शिकाप पुत्तूर सान फिलोमिना कॉलेजीन आनी रिजन्सची सेवा ग्लॅडसम मायनर सेमिनरी हांगासर दिलेली आसा. संगीत वसंत खेळच्यांत हुशार आसून लेखनां बरोवच्यान तशेंच तंत्रज्ञानाच्या संगतींनी मुखार असो दियाकोन जॉयल सांजुआंवचो वांजेल 6वो अध्याय 30 आनी 8 वळ. म्हजी खुशी करूंक न्ही बकार म्हाका दडलेल्याची खुशी करूंक म्हळ्यार सुवार्तेच्या उतरां बराबर सुम्याच्या शेतांत वावरूंक तो आयतो जाला. दियाकोन जॉयल सदांच देवाचे कुशेक काल्तीमान घाल गितां संगिता मुखांत्र परजेची काळजां सर्गीन तेवशी उबारूंक सकून दी. हें जावन आसा मागणें आम्हा सर्वांचें तुमचे पासून आनी अभिनंदन तुमकां. दियाकोन लॉयड डिसोजा जेजूच्या पवित्र काळजा समर्पिल्ल्या मडंत्यार फिर्गजीच्या मानेस्त लॉरेन्स डिसोजा आनी मानेस्तीन रिटा डिसोजा हांच्या 3 जाणां भुरग्यां पैकी निमाणो. हाका लायनल नांवाचो भाव तशेंच लविटा नांवाची एक भयण आसा. आपणाची BA पदवी शिकाप पुत्तूर सान फिलोमिना कॉलेजीन आनी रिजन्सची सेवा कुंबळा सान मोनिकाच्या फिर्गजींत दिलेली आसा. फोटोग्राफी, नाटकुळो बरोवच्यान तशेंच अभिनय आनी तंत्रज्ञानाच्या संगतींनी मुखार आसो दियाकोन लॉयड फिलिपिकारां बरयलें पत्र 6वो अध्याय 13वी वळ. म्हाका बोळ दितले सुवें सर्व संगती करूंक हांव सकतां म्हळ्यार दैवीक उतराचेर भावार्थ दवरून सोम्याचे मिसां मुंदरण व्हरूंक आयतो जाला. दियाकोन लॉयड
तुका आपल्या सेवेक आपयलेलो त्या क्रिस्ताच्या बळान आनी सक्तेन निराशेच्या कोणांची येतल्या मनशांक बरवशेचे किर्ण तूं जावंक पावो. हे जावन आसा मागणें आम सर्वांचे तुमचे पसत आनी अभिनंदन तुमकां. मोगाळ दियाकोन भवानो, प्रधान सेवक जावन आसतावनो तुमच्या भुजांचेर स्टॉल आनी डल्माटीक नसण तुमी नेसतल्यात. हो संकेत सेवे स्पिरीत असो. सोम्यान निमाण्या जेवणार आपल्या शिसांचे पाय धुवन आपल्या तुवाल्यान ते पुसले. तसो ताजो सेवेस तुवालो आसतावनो तुमी कन घेयात. भगेवन मदर तेरेसाच्या सांगणे प्रमाणे सोम्यान तुमकां ताच्या मिसांवांत जैतेवन जावच्याक न्ही बगार विश्वास जावन जियोंक आपण दिला. देखून तुमच्या करण्यांनी आनी उतरांनी ल्हान व्हड जबाबदारेन विश्वासपण आनी निस्वार्थी सेवेचो परमळ सगळ्यांनी पासारून तुमी 5 जाण दियोकोनो हास्कुऱ्या मुखामळाचे हासन मुर्की बरी दिसतात. दियोकोनाची दिक्षा घेवन आनी किसड परजळ आज तुमच्या मुखामळार आमकां दिसून येता. हो संतोष तुमच्या मुखामळार सदांच आसूं दी. आदलो पापा फ्रांसिसाची उतरां सुवार्थ प्रकटनाची मुखामळां मरणातावन फाटी येतल्या व्यक्ती बरी आसूंक नजो. देखून दियाकोन भावानो, आस्तावन सुवार्थ प्रकट करतना आल्तारीर सेवा दिता आसतना क्रिस्ती परजेची सेवा करतना तुमच्या व्यक्तित्वांत सोम्याच्या सुवार्थेचो संतोष दिसून येवं दी. तुमच्या सेवेंत हेरांक क्रिस्ताची झळक लाभोवन दी. दियोकोनाच्या कुटुंबदारांनो, तुमी तुमच्या पुतांक देवाच्या आपोवण्याक पाळो दिवंक मागण्या बरीत वातावरण तुमच्या कुटुंबांनी आसा करून तांकां प्रेरण दिलां. पवित्र सभे खातीर तुमी केल्लो त्याग सॅक्रिफिसाचो फळ 100 वंट्यांनी सर्गीचो बाप तुमकां फावो करतलो. तर दियाकोन भावानो, आपले सुमेची चरण दसी म्हूण उक्त्यान उसारली आमची मोरी माय तुमचे संगी सदांच समकोन दी. सान स्तेफान आनी सान लॉरेस सिर्विले मार्तीर दियोकोनो तुमचे खातीर सदांच विनंती करून दीत. परत एक पावटी जमलेल्या सर्वांचे तर्फेन तुमकां या अविस्मरणीय दिसाचे परबी पटयता. तुमचे ते बरें काम आरंभ केलो तसो तुमी ते शेवटाक पावोवन दी. तुमचे ह्या सगळे दिक्षेच्या तयारेक आमी सर्वां बरें मागता. मोगाळ भाऊ भयणीनो, आतां देशच्या तर्फेन आमचो गवळी बाब फुडें सरतलो आनी फुलांचो तुरो दिवन सर्व दियोकोनांक उल्हास पटयतलो. सर्वतर्फेन नव्या दियाकोनांक सोबीत उतरांनी उल्हास पटयल्ल्या बाब जॉन्सन सिक्वेरा तुमकां देव बरें करूं आनी तशेंच बुक्को दिन उल्हास पटयल्ल्या आमच्या गवळी बापांचो उपकार बावडटा. नव्या दियाकोना तर्फेन दिनवासनेची बोगणां घेवन आतां 2 उतरां उलोवंक आमचे मुखार येतात दियाकोन जोयल मोंतेरो. भोवमानादीक गोळीक बापानो, मोगाळ या जाकानो, धार्मीक भयणीनो, कुटुंबदारांनो, मोगाच्या इश्टानो, हांव दियाकोन जोयल मोंतेरो म्हज्या सोग सांगात्या बराबर धन्या देवाक आमकां आपयल्ल्याक, आमचो मोग केल्ल्याक आनी ताच्या मिसांवाक धाडिल्ल्याक उपकारी काळजान अर्गां पाठयत आसतना देव बरें करूं म्हणची 2 उतरां उलोवंक तुमची परवानगी मागता. पयल्यान पयलें उपकार हांव बावडटां आमचो मोगाळ गवळी बाप अदीक मनादीक दोतोर पिटर पावल साल्डाना हांचो पवित्र मिसाचें बलिदान भेटोवन देवाच्या उतराचेर प्रत्येक जावन एका दियाकोनान कशें सेवा करूंक जाय
आनी सगळ्या संस्करणेचो अर्थ कसलो म्हणून तांणी आमकां सारकी आनी गुंडाळेची समजणी दिवन दियाकोण जावन आमकां माकल्ल्याक बापानो तुमचो आमी काळजा गुंडायेतां उपकार बावडटा आनी तुमकां देव बरें करूं. तशेंच आमचे सोय आसात निवृत्त गवळी बाप एलोशियस पावल तुमकांय तुमच्या पाठिंब्याक आनी सहकाराक सैबानो तुमचो आमी उपकार बावडटा. उपकार हांव बावडटां विकार जनरल बाप मॅक्सिम नरोन्ना हांचो. ह्या दियाकोनाच्या वर्दीची संपूर्ण जबाबदारी वयसून वेवस्थीत रितीन आयची सगळी मांडावळ घालूंक तांणी कुमो केल्या. बापानो तुमचो आमी आभार मानता. देव बरें करूं म्हणटा सेमिनारीचे रेक्टर बाप राजेश रोजारियो तशेंच आदले रेक्टर फादर रोनाल्ड सेरावो फादर जोसेफ मार्टीस हांचो तुमी दिल्ल्या कुमकेक आनी मार्गदर्शनाक देव बरें करूं. उपकार हांव बावडटां सेमिनारीच्या सर प्राध्यापकांचो आत्मीक निर्देशकांचो सर क्वायरिस्तांचो आनी तांकां तरबेत केल्या फादर फ्लेवियन लोबो फादर रोनाल्ड सेरावो आयची लितुर्जी मांडून हाडूंक कुमो केल्या फादर रोहित डिकोस्टा आनी तांचे बराबर ही मांडावळ करूंक कुमो केल्या मांगलोरकार भावांचो एका हफ्त्याची रेतीर करूंक कुमो केल्या फादर रॉबर्ट डिसोजा विगार सा आंतोनीची फिर्गस आल्लीपादे आनी मांडावळ केल्ल्या फादर संतोष रोड्रिगस हांचो हांव उपकार बावडटां. उपकार हांव वाटयतां हांगा आमचेर मोग दवरून आयिल्ल्या सोमेस्त याजकांचो धर्मिकांचो कुटमादारांचो सेमिनारिस्तांचो आमचे बसोत मागल्ल्याक तुमकां देव बरें करूं. देव बरें करूं म्हणटा आयच्या संभ्रमाची फोटोग्राफी केल्ल्या कॅनरा कम्युनिकेशन सेंटर हाचो निर्देशक फादर अनिल आयवन फेर्नांडीस लायव्ह टेलिकास्ट केल्ल्या डिवायन वर्ड TV हांचो परत हो संभ्रम अर्थाबरीत रितीन करूंक वावंड काडिल्ल्या सोमेस्तांचो काळजातावन आभार मानता आनी देवाची विस्नार आशिर्वादां मागता. सोमेस्तांक देव बरें करूं. देव बरें करूं दियाकोन जॉयल. आतां मोगाचो न्हू गवळी बाप आपलो संदेश आमकां दितले. Bomogal, Goli Bap Aloysius Paul de Souza, Seminariso Rector, Father Rajesh Rosario, Hamso Vigar General, Monsignor Maxim Norona, Hangacha Sir Terbedar Yaza Kano, Hangasar Azar Asla Sir Yazak Pavano, Derm Bainino, Diesisच्या विविध फिरगजांतावन आयलेले ह्या जाकानो आनी कुटुंबादारांनो प्रत्येक जावन आमच्या 5 दियाकोनाच्या वडिलांनो आवय बापायनो आनी भावा भयणीनो आमचे सेमिनारिस्ट आनी इतर सैरी दैरी हांगा आसात तुमकां सुमेस्तांक हांव ह्या सांजेच्या कार्याक आयलेल्याक देव बरें करूं म्हणटा. पापसाहेबान फ्रांसिसान एक ल्हानशें अपोस्तोलीक पत्र दिल्लें मिसाच्या सॅक्रिफिसा विशांत संभ्रमा विशांत. आमी डेजिडेरियो डेजिडेरावी म्हणल्या पत्रान कितलें आशेवून अत्रेकतलो म्हणून खंडीत जावन हे आमचे भाव आशेवून अत्रेकतले ह्या दिसा खातीर. आनी तातूंत एक उतर पापसाहेब बरयता आनी तें आसा आमी सांगता मागणें करतना एकामेकांतावन सकत ओडटा खंय सकत ओडटा जशें आवाजाक आमी ओडटा तशें सकती आमी ओडटा. कोणीय मिसाक ना जाल्यार 1-2 तकल्यो मात्र आसल्यार आमकां कितेंय उणेंपण भोगता. इगर्जभरून लोक आसा आमचे सकत सडटा आनी एकामेका हो संतोश मात न्ही दैवीक सकत विशिश्ट आध्यात्मीक सकत आशार पाशार जाता. आनी देखून असलो एक संभ्रम जाय पुरतो लोक सांगात आयिल्ल्या वेळार हो अनुभव आमकां जाता. हांव खंडीत पातयेतां. हांव शाबासकी पाठयतां आमच्या नव्या दियाकोनांक. तांणी एक मॅट काडूंक निर्धार केलो. तांच्या वडिलांनी आवय बापायन तें बींग घालिनातलें जाल्यार आनी तें मागणें दिसान दीस करिनातलें जाल्यार आज आमी हांगा आसचे ना.
देखून तांच्या सांगाता आनी तांच्या आवय बापायक हांव उल्हासितां देव बरें करूं म्हणटा. तुमचे मागणें निरंतर प्रेरण आनी पाठिंबो आनी घरा दिल्ली तरबेती तशेंच फिरगलच्या विगारांनी आनी इतर जणांनी तशेंच खंयसर तांणी सेवा दिल्या तर ह्या जाकांनी धार्मीक भयणींनी भावा भयणींनी तांकां दिल्ली तरबेती खंडीत जावन परिणामकारी जाल्या तुमचो समेस्तांचो उपकार बावडटा. सेमिनारीचे आतांचो आनी आदलो रेक्टर आनी DSSचो निवृत्त बिसायब तांणी तांकां स्विकार केल्लें आनी आज तांकां तांच्या दोळ्या मुखार हें फळां दिसतात. तुमचो उपकार बावडटा. मोगाळ बिसायब हांगासर आसल्याक ह्या संजेच्या कार्यक्रमाक आनी ह्या कार्यक्रमाक एक साक्ष जाल्ल्याक तशेंच हांगासर आसल्या सर याजाक भावांक हांव प्रत्येक तरान उल्हासितां कित्याक तुमी तांकां तुमच्या मेळींत घेतात. तुमकां 5 जाण भाव सडीत आज तुमचें याजाकांचें आमचें याजाकाचें कुटुंब व्हड जालां आनी फुडल्या थोड्या म्हयन्या उपरांत जेन्ना ते याजाकपणाची दिक्षा घेतले तवळ हो एकवट आनीकय बोळ जातलो भावपणाचो एकवट याजाकांचो आनी देखून तुमची हाजरी खंडीत जावन एक मोगाची एक काणीक जावन तुमी भेटयल्या तुमचो हांव उपकार बावडटां. देव बरें करूं म्हणटा. DSSच्या सर याजाकांक प्रत्येक जावन तरबेती दिलेल्यांक विगारांक आनी कोणे सक्कड ह्या आमच्या भावांच्या जिवितांत प्रभाव घाल्ल्यांक बाप्तिस्माचें उदक घाल्लें दिसतावन आज पर्यंत कोणे सक्कड तांचेर प्रभाव घाला तांचो समेज तांचो उडास काडून हांकां देव बरें करूं म्हणटा आनी हांकां शबासकी पाठयता. थँक्यू. गॉड ब्लेस यू. कॉंग्रॅच्युलेशन्स ब्रदर्स. मोगाळ गोळी बापानो तुमच्या मोगाच्या उतरांक उल्हासाच्या उतरांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. थोड्यो कळोवण्यो. नव्या दियाकोनांक कुटुंबांतर्फेन उल्हासाचें कार्य सेमिनारीच्या मुखल्या कुशीन आसच्या मरिया मंदिर हॉलांत आतां चलतलें. निमाणें गीत जाल्लेंच तक्षण सर्व सैऱ्यांनी थंयसर वेचे सेमिनारिस्त भाव तुमकां कुमो करतले. साबेटोवणी केल्ल्या सर्व याजकांनी तुमची मिसाची मुस्तायकी आसल्या कडेनच दवरची. आतां निमाणें गीत गावच्याक सुमेस्तांनी उबे रावचें.